प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची तिसरी चीट 16 ते 18 पर्यंत। आनी आयज आमी आयकता आमच्या शिवर्तमानान की देव आमचो इतलो मोग करता, हो देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारान धाडलो। कित्याक आमी सगळीं इफेर्नान वचपाचीं आसलीं। जेन्ना आदामान तें पातक केलें तेन्ना थान आख्ख्या मनशापणाक तें पातक फावो जालें आनी जेजू देव तो मनीस जावन ह्या संवसारान आयलो। आनी देवाचें उतर म्हणटा सोडाई वडीन देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो की जेन्ना आमी जेजूचेर भावर दवरता, जेजूक सत मानता, तेन्ना आमी इफेर्नान वेचें ना, आमी कसल्याच वायटान पावची ना, पूण आमकां स्वर्ग फावो जातले। आनी स्वर्ग केन्ना भाव भयणीनो? म्हणटकूच हो आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावर दवरता, आमी आमचो आत्मो नवो जाता, तेन्ना थान आमी ह्या संवसारान स्वर्ग म्हणून भोगपाक पावता। पूण आमकां आमचें मन बदलचें पडटा। जेन्ना आमचें मन देवाच्या उतरार आमची चोत्राय आसता, आमचें मन देवाच्या उतराचेर आसता आनी आमी आमचें मन बदलता देवाच्या उतरा वयर, तेन्ना की आमी स्वर्ग ह्या संवसारान भोगूंक पावता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पातकीं आसलीं तेन्ना की देवान आमचो मोग केलो। देवान आमचो मोग करूंक ना जेन्ना आमी बरीं मनशां आसलीं तीं। देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना आमी पातकीं आसलीं तेन्ना जेजू आयलो ह्या संवसारान आनी आमचे पासत तो मेलो। आनी भाव भयणीनो, देव आमचो मोग करिना कित्याक आमी बरीं मनशां म्हणून, देव आमचो मोग करिना कित्याक आमी पातकीं न्हय म्हूण, देव आमचो मोग करिना कित्याक आमी बरीं मनशां आनी आमी सगळें बरें केलां ह्या संवसारान। देव आमचो मोग करता कित्याक देव जावन आसा मोग। गॉड इज लव। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरिना, जेन्ना त्या उतराचेर आमी भावार दवरिना, जेन्ना आमी ते भावार दवरिना की जेजू ह्या संवसारान आयलो, आमचे पासत तो खुर्सार मेलो, ताणें आपलें रगत व्हारयलें आनी आमची सगळीं पातकां, आमचे कश्ट, सगळे आमची शिराप, सगळें आमचें वायटपण ताणें खुर्सार आपले कुडेन घेतलें। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता तेन्नाच की आमकां स्वर्ग आमकां भोगूंक पावता आमी। आनी भाव भयणीनो, माकूचे 16वे चिटीन 16 वड देव कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना आमी ताचेर भावार दवरता आनी आमी बातीज घेता तेन्नाच की आमी साल्वार जाता। म्हणजे कितें? आमकां साल्वार जावपाक इफेर्नांतली आमचेंच बरें करून आमकां स्वर्ग भोगूंक आमी फावना, पूण आमी जेजूचेर भावार दवरून ताचे उपरांत आमी बातीज घेवन तेन्नाच की आमी साल्वार जाता। आनी ताचे उपरांत जेजू म्हणटा, जो लोक ताचेर भावार दवरिना ती एकदम इफेर्नान वयतली। म्हणजे कितें? आमकां स्वर्ग भोगूंक पावपाक आमी जेजूचेर भावार दवरूंक जाय। कित्याक आमी जेन्ना जेजूचेर भावार दवरता, जेजून केलें खुर्सार, आमचे पासत सगळें तें वायटपण आमचें घेतलें, आमची पातकां घेतलीं, आमची पिडा घेतली, आमचे शिराप घेतले, जे आमकां मत्तकूच इफेर्नान इतले त्रास मेवपाचे आसले ते पातकां पासत ताणें सगळें आमची पातकां घेतली आनी आमी तें जें जेजून केलां ताचेर आमी भावार दवरता, तेन्नाच की आमी जेजूची भाव भयणां जाता, देवाची भुरगीं जाता, देव आमचो बाप जाता आनी आमकां देवाचें सगळें बरें आमकां भोगूंक पावता। आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी जेजूच्या उतराचेर विश्वास दवरता,
इतलेंच आमी मनान दवरया की आमचो भावार्थ आमी घोट करूंक जाय जेजूच्या उतरा वरवीं. जें उतर जेजून आमच्या बायबलान बरयलां, जें जेजून उतरां म्हणल्यान ती सगळीं बरोवन दवरल्यान बायबलाचेर, ताचेर आमचो विश्वास दवरया. तांची आमकां सजमणी मेळोया पवित्र आत्म्या उदेशी आनी तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान करुया. भाव भयणीनो, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आयज ह्या आयतारा दीस एक बरो दीस आवडेता, शांतीचो, जेजूचो. आनी हांव खरीच भाशेन तुमकां परतून तुमकां हांव एक आज्ञा दितां. म्हणजे कितें, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, तें उतर आमी पाळटा, खरेंच आमचो भावार्थ वाडत वेता आनी आमी हें सगळें बरें जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां खुर्सार, तें आमी भोगूंक पावता. तुमकां सगळ्यांक हांव एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.